सुमार 45 वर्षांच्या अनोळखी मनशाचो खून करून ताचे कुडके करून सुटकेसीत घालून बस्तड्यात तारीकडेन पुला सकयल सिमिटाच्या पायपांत घाल्ले। थंयच काम करपी एका कामगाराक सुटकेसीत कुडके केल्ली ती कूड दिसले उपरांत तांणी पुलिसांक कळयले। म्हापशें पुलिसांनी सोमारा उसरा राती पंचनामा करून कूड पोस्टमार्टमाक व्हेली। सध्या मेला तो आनी मारतलो दोगांची वळख ना। पुलीस पोस्टमार्टम आनी DNA रिपोर्टाक रावल्यात। बेपत्ता मनशां वयल्यान सध्या पुलीस वळख सोदतात। तार बस्तड्या जंक्शना कडेन आशिल्ल्या महामार्गा वयल्या पुलापनास सोमारा रातीं कुडक्या केल्ली मनशाची कुशिल्ली कूड एके सुटकेशींत मेळ्ळी। कूड कुसल्या ती पळयल्यार त्या मनशाक मारल्यार कांय दीस जाल्यात अशें दिसता। त्या मनशाचो खून करून खुन्यान ती कूड सुटकेशींत घालून थंय लिपयल्या। ते सुवाते लागसार पायपलायनीचें काम करपी एका कामगाराक ही सुटकेस दिसली। सुटकेशींत माल वज आसत म्हणून कांय कामगारांनी वचून पळयल्यार तांकां मनशाची कुशिल्ली कूड दिसली। तांणी पुलिसाक कळयले उपरांत उसरा राती म्हापशेचे पुलीस थळार पावले। पुलीस निरीक्षक तुषार वेर्णेकार, उपनिरीक्षक सदाशिव हंसिकट्टी आनी तांचे टिमीन घडणूक सुवातेर वचून चवकशी केली। पुलिसांनी पायपलायनींत भितर वचून कूड पळयली। कूड सामकी कुशिल्ली। कूड प्लास्टीक पोतयेंत गुठलायिल्ली आनी फक्त तकलीच दिसताली। राती उसरां कूड भायर काडून पुलिसांनी पंचनामो केलो। कूड बांबोळे पोस्टमार्टमाक धाडल्या। मेला त्या मनशाची वळख अजून पटिल्ली ना। पुलीस सध्या पोस्टमार्टम रिपोर्टाक रावल्यात। ते उपरांत खुन्याचो सोद सुरू जातलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। GCET परीक्षा सुरू जाल्या। 3403 भुरगे परीक्षेक बसल्यात। मंगळारा 2 आनी बुधवारा 2 पेपर जातले। गोंयच्या 11 केंद्रांचेर ही परीक्षा चलता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण परीक्षेचो निकाल चड करून 12 तारखेर जाहीर जावपाची शक्यताय आसा। ह्या परीक्षेच्या आदाराचेर 12वी पास जाल्ले भुरगे राज्यांत वेवसायीक डिग्री कोर्सा खातीर पात्र ठरतले। 2 दिसांची GCET परीक्षा मंगळारा सुरू जाली। गोंयच्या 11 केंद्रांचेर 3403 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात। 12वीची परीक्षा दिल्ल्या विद्यार्थ्यांक वेवसायीक कोर्सान ॲडमिशनां मेळोवंक GCETची परीक्षा घेतात। वैजकी, डेंटिस्ट, फार्मसी, होमिओपॅथी आनी इंजिनियरिंग ह्या वेवसायीक कोर्सांनी ॲडमिशनां घेवंक ही परीक्षा लागता। मंगळारा 2 आनी बुधवारा 2 पेपर जातले। मंगळारा फिजिक्स आनी केमिस्ट्री, बुधवारा मॅथमॅटिक्स आनी बायोलॉजी आसतलो। पणजेच्या डॉन बॉस्को परीक्षा केंद्रांत 456 विद्यार्थ्यांतले 10 विद्यार्थी परीक्षेक बसले ना। There are 456 students appearing for the examination. At this time, for the physics paper, there are 10 students who are absent. पेपर बरो गेलो, इझी आशिल्लो। 12वेच्या परीक्षेचो निकाल 10 वा 11 मेक जाव येता। उपरांत चड करून 12 मेक GCETचो निकाल लागू येता अशें सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। काणकोण खोतीगांवां सोमारा सांजे घोग्यांनी पावस पडलो। पावसा बरोबर गारा पडल्यो। गोतीगांवच्या लोकांनी खंय पयलेच फावट घराचो पावस पळयलो। इतले मजगतीं वास्को ओरुले वाठारांत घराचेर माड पडून घराचें बरेंच लुकसाण जालें। प्रभावती मुनानकराच्या घराचो माड पडलो। 2 लाखांचें लुकसाण जालां असो तिचो दावो। काणकोण खोतीगांव सोमारा सांजे पावस आनी गारा पडल्यो। पावसान रस्त्याचेर झाडां मोडून पडलीं। पावस भरपूर पडून सुरवात जाली पडपाक। कितल्या सुमार सोक आनी पावस आनी लायटिंग जावपाक लागली आनी आवाज जावपाक लागलो आनी त्या गडगडाचेर आयस पडले सारखे। जेन्ना गडगड मारतालो पळय न्ही आनी ते वीज जाले पळय न्ही त्या हाजेर मोठी आयस पडले सारखे। केन्ना पळयलें ना अशें। इतले मजगतीं वास्को ओरुले वाठारांत प्रभावती मुनानकराच्या घराचेर माड पडलो। घराचे पागेर आनी 2 वण्टी पडल्यात। मूळ कोरप जावन ते हेचेर पडले घरा। नुकसान कितें जालें अशें? नुकसान खूबशें जालें भितर। माड पडला म्हणटकीर आमी रोखडेंच चालू केलें काम आमचें, पूण तेजे वण्टी बी गेल्या, वांशे बिशे सगळे तुटल्या, सगळे जालां, काबार जाल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी बबेश बोरकार। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।